जे exit poll, if you look first of all over the country, what was projected and what is reality, we are confident that even in Delhi, आमगेलो काँग्रेसाचो सरकार जावपाक मुखार शकतलो. This is a complete slap on the face of all these defectors. ह्या डिफेक्टरांक आज आमचे बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आहा, आमचे बाब एल्टन आहा, who we were instrumental to keep all the opposition parties together. And I had सदांच आमी सांगताले की united we stand, divided we fall म्हणून. पण आज I thank my party president, I thank our desk in charge, आमचे बाब एल्टन, for scientifically working. आमी दोन आमदार काँग्रेसाचे तशेंच आमचे बाब विजय सरदेसाई जावं आमचे आम आदमीचे आमदार 5 जाणांनी आमी अगेन्स्ट 15 MLAs and practically the whole cabinet, जावं chief minister, जावं money power, muscle power, government machinery, आणि आमचे मध्ये फूट घालपाक जो प्रयत्न या बीजेपी सरकारान केलो, गोंयकारांक डिवायड करपाक ऑन द बेसिस टू क्रिस्तांव, टू हिंदू, टू मुसलमान, आमकां डिवायड करपाक दिस डिवायसिव पॉलिटिक्स, I believe has been shown the door. We are quite confident. We were always confident that we would retain South. We have also, if you see the overall picture of the country today, overall picture of the country is the figures that are being given to the India Alliance, and there is a chance also that we would form the government in Delhi. But this is a warning, and this is a blessing, I believe, to आमी तिगाय आमदार. We were under so much of pressure. खास करून हांव सांगपाक सोदता, कुंकोलीम has given one of the highest leads ever in the Lok Sabha election of almost 5,500 votes. आणि हांव खास करून सगळे आमच्या दक्षिण गोंयच्या जनतेक तशेंच गोंयकारांक परबी दिता, because no wonder this is the biggest festival of democracy. आणि खास करून काँग्रेस पक्षान आणि दुसरे जावं आम आदमी जावं गोवा फॉरवर्ड दुसरे सगळे आमी बराबर रावन आमी दाखोवन दिले की गोवन्स कॅनॉट बी डिवायडेड ऑन रिलिजियस लायन्स. हे नॉन स्टेट एक्टर जे हिंगा येवन आमचे मदें डिवायड करपाचो प्रयत्न केला, दिस इज अ स्लॅप ऑन देयर फेस. and post 2027 म्हाका दिसता की 27 काँग्रेसाचो सरकार जातलो आणि मुखायल आमी 30 पार जातले. हे सारखे 100%. आणि दुबावना सेंटरा जाल म्हणटरी हिंगाय हालतले. दिल्ली आमगेलो जाल्यार म्हाका तरी दिसता 2 दिसांनी चेंज जातो म्हणून, ते म्हाका खात्री आहा. तर हांव सगळे गोंयकारांक आणि आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांकूय देव बरें करूं म्हणटा. नो डाउट that the credit goes to Elton, to Amit, to all of us together, because we have been tested. We are first time MLAs, but we planned methodically. आणि आमगेलो जो आमचे बाब इंचार्ज बाब एल्टनाक आहा, हांव सदांच सांगता, एल्टनागे धोंपरे आहा ते हेंगे तोकल्या ना हें दाखोवन दिला. इतलो प्रेशर, इतलो पयशाचो पावर, कोट्यांनी पयशांनी मोडले. थोडे भोंवताले, थोडे हांव म्हणटालो लापीट म्हणून, थोडे भाड्या बोयली भोंवताले. तांकां बी फिटींग रिप्लाय, कुंकोळकार कॅन नेवर बी डिवायडेड. दॅट इज अ सायन. आनी हांकां सांगपाक सोदता हांव की हें आमी सेमी फायनल आज जिखले, ते फायनल 27 जिखतले आणि काँग्रेस पक्षाचो सरकार जातलो. Let him. I think this victory is for India Alliance. This victory is for people's unity. आज people's unity has won and people have shown that अशकोन जर तरी आम केलें जाल्यार आनी अशकोन आमी मुखार वावर करीत रावल जाल्यार गोवा and Goans are going to deserve better, and this is the path ahead. आज ही वाट आमी मांडलोली आहा, ते वाटेर म्हाका सदां गोंयकारांक जायते भरपूर बेनिफिट जावचे आहा. नाव यू विल सी एक्चुअल जो साउथ गोवाचो MP आज जे डिलिव्हर करतलो, you will see what is going to happen in the parliament, and this is I think Goa's major victory for all these years. Opinion poll म्हणटा तो साउथाचो हो जाल्लो, कित रिजल्ट तो आमकां फायनल येतलो, but today I think this is landslided victory for South.
and this kind of work is required now in the north. Performance आम्ही वाढवितले. We will all work as a team and I think Goa is going to deserve better. लोकांक आमचे दोनूय बाब युरी आलेमाव आणि आमचो इंचार्ज हांगाचो बाब एल्टन हाणें सांगले की म्हाका दिसता हें सगळें क्रेडीट म्हाका दिसता दक्षिण गोंयच्या लोकांक, सगळे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आणि इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्स जाणी सगळ्यांनी मेळून म्हाका दिसता ह्या करप्ट बीजेपीन जाणी सगळे वेपन्स यूज केले. तांणी आमचे अकाउंट फ्रीज केले. आमचे कडेन आशिल्ले 5 आमदार, इट वॉज 5 versus 15 आणि त्यांनी सगळे मशिनरी हांगा लायिल्ल्यो. म्हाका दिसता ही संपूर्ण दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या जनतेची जैत जावन आसा आणि हांव सगळे लोकांचे धन्यवाद करता. खास करून आमचो विरोधी पक्ष फुडारी आणि आमचो बाब एल्टन इंचार्ज जाणे 20 मतदारसंघान भोवून थोडे लोक म्हणटाले की आमचे सांग्यार तांकां खूब लीड मेळटली म्हणून. म्हाका दिसता रिजल्ट जे आज आयल्या हे दाखोवन दिता की आमी थंय ग्रासरूट लेवलाचेर आमी आशिल्ले. लोकांनी खूब प्रश्न उठयले आणि खास करून जे NGO, जे एक्टिविस्ट आणि जे सगळे गोंयकार भायर सरले. दीस वॉज अ पिपल्स इलेक्शन. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकाराची जीत जाल्ली आसा. नॉर्थ गोवाचे तुवें म्हणले की नॉर्थ गोवाचो जो निकाल आयला, सी नॉर्थ गोवा आमचे कडेन एकूच आमदार आशिल्लो, इंडिया आघाडीचे कोणूच नाशिल्लो. सो इट वॉज 1 versus 19. पूण हांव सगळे नॉर्थ गोवाच्या जनतेक जाणी आमकां थंय मतां मारल्यात, आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे सगळे लिडर्स थंय जाणी जे वावर केला, म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद करता की वी गेव अ टफ फायट. प्लीज अंडरस्टँड ह्या इलेक्शनाक बीजेपीन सगळ्यो मशिनरी यूज केल्ल्यो. आमचे अकाउंट फ्रीज जाल्ले आणि विथ लिमिटेड रिसोर्सीस, विथ लिमिटेड लिडर्स. आमचे कडेन 3 आमदार मरे गोंयांत. आज 3 आमदार घेवन, बाकीचे अलायन्साचे 3 आमदार घेवन आमी ह्या बीजेपीक आज दाखोवन दिला की फुडले 2027 हे काँग्रेसीचे सरकार मुखार येतले. ओवरऑल ट्रेंड जर आमी पळयत जाल्यार कळून येता की लोकांचे जे सेंटिमेंट आशिल्ले, जे 400 पार उलयताले, अरे तांचे अजून हाफवे मार्क जायना. बीजेपीचो आंकडो जर तूं पळयत जाल्यार तो 243 अडकला सकाळच्यान, अजूनही ते मुखार वचनात. सो दीस शोज दॅट तांचे जवळपास 70 सिटां ते मायनस जाल्ल्या आज. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ की ते सांगताले मोदी वेव, मोदीचो करिश्मा, थंय वचून ध्यान केले म्हणून लोक मतां मारनात. म्हाका दिसता देशाच्या जनतेन खास करून युपी सारख्या वाठारांत थंय इंडिया आघाडी, समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस पक्षान थंय लीड घेतिल्ली आसा. सो हे दाखोवन दिता की ह्या फावट देशाच्या जनतेन जे लोकांचे इश्यू आशिल्ले, जे लोकांचे प्रश्न आशिल्ले, आज लोक जो पिडीता त्या लोकांनी भायर येवन मतदान केल्लें आसा. आणि बाब युरी आलेमावान जे सांगलां की सांजचे मेरेन तुमी रावात, हे NDAचे सरकार जावचें ना, कित्याक हाफवे मार्क ते पार जाल्ले ना. त्या सायडीन जे पळय आहा ते सगळे ह्या सायडीन इंडिया आघाडीचे सरकार जाता. ताचेर आमी कॉमेंट करूया नाका. बीजेपीन हांवें तुका सांगलें सगळ्यो मशिनरी यूज केल्ल्यो आनी सगळे प्रयत्न केले, कांयच जालें ना. म्हाका दिसता ताणें परत देवा कडेन वचून उलोवचें पडटलें की बाबा आपलें खंय चुकलें. ह्या लोकांनी जाणी लोकांचो विश्वासघात केल्लो. हे 8 जाण जे घातकी आणि पातकी पळय लोकांचो मॅन्डेट चोरून गेल्ले, ह्या दक्षिण गोंयच्या लोकांनी ह्या जे पळय डिफेक्टर आहा तांकां दाखोवन दिल्ले. ही नॉट ओनली दक्षिण गोंयची बट आख्खे गोंयची जीत. ही कॅप्टन विराटोची जीत न्ही, ही लोकांची विक्ट्री, काँग्रेस पार्टीची, इंडिया अलायन्साची विक्ट्री. जे लोकांचेर आमी म्हणटाले की अत्याचार जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो, जावं ते टॅक्सीवाले भाव, मोटरसायकल पायलट, नुस्तेकार भाव, आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांच्यो विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, दे वील वर्क टुगेदर टू स्टॉप दिस नॉनसेन्स करप्शन जे चल्लेलें आसा पळय ते गोंय. हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो, खूब कश्ट काडले ताणें, आमचो बाब एल्टन डिकोस्टा, आमचे जे अलायन्स पार्टनरांचे MLA जे बाब क्रूज सिल्वा आसा, तशेंच आमचे फातोर्डेचे MLA बाब विजय सरदेसाय, आमचो कॅप्टन वेन्झी विएगस, हे सगळे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे गोंयच्या लोकांक जे भायर येवन हे सगळे
ही कॅम्पेन फुडें व्हेली. म्हाका दिसता हांव सदांच तांचो आभारी आसतलो. आय एम इन डेट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या एक्टिविस्टांनी जे काम केलां कष्ट काढून सेल्फलेसली तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पीपल्स विक्ट्री हे फक्त लोकांची जीत ही. साऊथ गोवाचीच न्ही, अख्ख्या गोंयची जीत ही लोकांची. सो दिस गोज टू प्रूव की पीपल्स पॉवर हॅज वन ओवर मनी पॉवर. सगळे पयलीं खातीर सगळे पत्रकार बांक काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. फ्रॉम स्टार्ट टील इवनिंग आतां एंड तुम आमचे बरें रावले. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोंयच्या प्रोजेक्ट खास करून सावथाक आनी सावथ गोवा कॉर्डिनेटर ह्या नात्यान म्हाका दिसता जेन्ना काँग्रेस पार्टीन आमचेर हो एक भार दिल्लो बीजेपीक म्हाका दिसता बारीकशे नॉट इवन 1% चिंतूना काँग्रेस वूड कॅम्पेन इन सच वे आनी टू रिटेन द सावथ गोवा सीट. म्हाका दिसता काळजा मनासून आख्खी आमगे कार्यकर्ता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावं बाकीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं आमगेले वर्कर जावं काय नाशिल्ले बट हुंयसून तरी एकठांय जावन तोर जावन आमी हो म्हाका सुद्दां 15 कडेन आमी 2 जाण आमदार प्रेसिडेंट आनी आमगे ब्लॉक प्रेसिडेंट आमी झगोण हें सीट जिखयलां. हांव तूं मुद्दम सांगता असली फूट घालपाक आयले आमचे मदें. म्हाका सांगताले युरी सेट जाला, युरी बरो वचून सांगताले एल्टन आत्तां वचून पयशे घेवन येयले म्हणून. हांव आज मुद्दम सांगता राजस्थान रिपोर्टरूच म्हणटाय हुंय एल्टन युरी अमित सेट जाले म्हूण. आज हे कोण येयले? आज केप्यांक जर म्हणटाले बीजेपी लागून एल्टन त्यांनी जिखिल्लो वॉकर आलो म्हणून आज बीजेपीचे आख्खे सगळे वॉकर चीफ मिनिस्टर आमगे कॅन्डिडेटा गेलो गो 8 दीस बसलो बाळली. 8 दीस बसलो थिंग बाळली. एकल्या मनशान पयशे फारीक केले तेमी. आमी पयशान केलें, आमी मनीसपणान काम केलें. आज सगळे बीजेपी एकठांय जावन केप्यां लीड हाडपाक शकले नाय ते. हांव केपकारांक काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. सावथ गोवा जनते देव बरें करूं म्हणटा. कितें दाखयलें हे मनी पॉवर वर्सीस पीपल पॉवर. हांव सदां आमगे भाशणां म्हणटालो दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज जस्ट मनी पॉवर वर्सीस पीपल पॉवर. आज पीपल पॉवर म्हणटा डेमोक्रेसी दाखयली आनी म्हाका दिसता हे चोड हे थोडे तोल ते गेले. आमकडे हायटीन म्हण ल्हान आसतले, मुळी आसतले, नंबरान उणी आसतले बट आमची तोगली भरपूर चलता. आमची तोगली भरपूर चलता आनी आज आम प्रूव करून दाखयलें की कितले आमगेली जी कॅन्डिडेट आसली ती म्हाका दिसता 3री नंबरान इन द कंट्री इज द रिचेस्ट 3rd रिचेस्ट कॅन्डिडेट इन द कंट्री. आनी इतलो पयसो वेव्हार केलो की आमी मनीसपण गोंयकारांनी सावथ गोवा लोकांनी मनीसपण दाखयलें. डेमोक्रेसी कितें म्हणटली आमचे रावले काँग्रेस बार होच मोग आमी तेमकां आमकां रिटर्न दिलो. ताका लागून सावथ गोवा लोकांक काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. पार्टीकूय देव बरें करूं म्हणटा. बरो कॅन्डिडेट आमी दिलो. जायत्यां कडेन दूख आसलें आपणाक टिकेट मेळना म्हणून जायते आमचेर उलयले बट लास्टाक बेटर लेट दॅन नेवर. लास्टाक रावले बरो कॅन्डिडेट दिलो. लोकांनी दिसलें बाबा कॅन्डिडेट सारको फिट सावथ गोवा गोंयचे पासून झगडटलो आनी होरेंच हो झगडटलो आनी आमी आयना जाल्यार सांगपाक बाबा हे कितें चुकलां जाल्यार आमी सदां तुजे बरोबर सावथ गोवा लोकांक काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा.